विण्या संगी आम्ही आयल्या संतोष मोठानी हसून बापा तुका पेदी भोवती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देव आणि आमच्या या काळजात आणि आमच्या या मनात वाकणता बापा तुका पेटोन मोगावुसो आमच्या काळजात मोगाविण्या संगी आम्ही आयल्या संतोष मोठानी हसन बापा तुका पेरी भोवती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देवा स्वदेशी तरवारे तू आमच्या येवचिले आणि आमच्या या मरणात प्रणाम करता बापा तुका सजोन आमची जिणे तुझ्या बोटात मोगाविण्या संगी आम्ही आयल्या संतोष मोठानी हसो बापा तुका पेगी भोवती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देवा मग छपाबड्या देवाक आर्गां आमी पाठवया दिन वास म्हणया बोवापुरबायचो दीस ताणें आमकां दिला सांगात आमकां काडला एक कुटुंब जावन त्याच्या वर्त्या जिवितान आमकां वांटेली केल्या धन्याक आभार मानून पवित्र रचनावी मिसाचें बलिदान माय मोगान आतां आमी आराम करुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या इसोवे आसो तुमच्या इसोवे आसो एका मनाची आणि एका काळजाची जावन सोम्याच्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेवंक आमी सर सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती देवाक महिमा दिवंक आमकां आपोवणें दिता आमचो भवार्थ उसारून आमी जियेतना देव आमच्या हर एका गरजांक पावता म्हूण आयची वाचपां आमकां सांगतात तर देवा थंय आमचो भवार्थ उसारूंक आनी जियोंक अशें ताका महिमा दिवंक आमी ह्या बलिदानान ताची कृपा मागुया मग छबा बेडीनो देवान आमी खऱ्या मनान आनी काळजान विसरलें केदाळास ना म्हणोना त्या खातीरच देव आमकां बोवा पुरबाय तरान समजून घेता आमचो मोग करता आमच्या लागींच तो आसा बळे रुजवात आमी सदांच घेता आनी आज प्रत्येक तरान मंगळूर डिएसीज मालगाडाचो दीस आचरण करता मालगाडी आमकां मोगाची मालगाडी आमकां जायत्या वर्त्या मिनतेन ताणें आमकां राखला आमचें पोशण केलां आमकां बऱ्या एका परिस्थितीक ताणें पायलां आपुरबायचें सिकाप दिलां त्या मालगाड्यांक आमी विसरोंक जायना मोगाचें न्हू आमी तांचें मोग दाखोवंक जाय आमी कितली तांकता तितली सेवा तांची करूंक जाय मात हें आसता त्या मालगाड्यांक गांवरावान आमी लेखूंक जाय जावंक पुरो आतां आधुनीक जमानांत तडबडी ताणें उलयता आसतना आमकां कित्याक ती उलयतात म्हणल्यार राग येवंक पुरो पूण तशें आमी करूंक जायना कित्याक ती मालगाडी नातिल्ली जाल्यार आमी आसता नातिल्ले हांव आज त्या मालगाड्यांक त्या तरान आमी मान करया तांचे खातीर आमी मागया बरी भलायकी तांकां देव दिवं दी तांचे सांगात सदांच आसूं दी तांकां तडबडी डिस्टर्ब जाता आसतना मानसीक असमतोलन चड उणें जाता आसतना तस समी तांचे सांगात आसूं दी उडासाची सकत जाय त्या मालगाड्यांक उणी जाल्या तांकां तो सांबाळून दी गरो संतोष दी बगूंक सोमी तांचे सांगाता सदांच राज करून दी आम्हा सर्वांची काळजां मनां एक करून मिसाच्या बलिदानांत वर्तरी ती पात्र घेवया धरावस्त मापान देवाची देणी ताणें आमचेर वतल्ली आमी ती आमच्या जिवनांत जियोंक प्रयत्न करता आसतना उणेपण आसा तडफडी आमी सुकोवन पडटा ह्या खातीर भक्साणे मागून ह्या मिसाच्या बलिदानान वर्त्या रितीर पात्र घेवया हांव पातकी सर पददारा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता
मनान चिंतन तणांत सरून वाईट धरून आणि बरें सणून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पवड अपराध ह्या पासून बगेन सदां सांकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो प्रार्थना मागता सर्पदेता देव आमची काकत करूं आमचे पथकां बगसून आमकां सश्टाच्या जिविताक फावो आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर Krista काकूत कर Krista काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदान देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निर्वासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पोता सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे आकारता आमचे काकूत तो बापाच्या वचनात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थया देवा तुझे पातेल्यांक तो सांबाळताय तुझे विणे कितेंच पवित नाही कित्याक असो मोल ना अधिकाधिक तुझे काकूत आमकां दाखय आनी आतां आसतना आमचे काळी सदां काळ बळतळ्या देण्याचे दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो जिवितान पावो तो उपयोग करूंक तोच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोन व्हर आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुताचे जो क्रिस्तांव वरवीं तो खरो देव तुजे समेत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप एक फावटी शालिशातावन एक कोण एकलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळांचो उंडो जाव्याचो 20 बकऱ्यो आनी गोवांचो 9 कोणग्यो दिवंक हाडल्यो. एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली, हे लोकांक खावंक दी.
ताच्या सेवकान जाप दिली, 100 मनशांक हांव हें कशें वांटून दिवं? पूण एलिशान ताका म्हणलें, तूं तें लोकांक खावंक दी. कित्याक अशें सांगता सर्वेस्पर, तीं खातलीं आनी सडीत उरतलें. ताणें लोकांक वाडलें, तांणी केलें आनी सर्वेस्परान सांगिल्ले प्रमाणे सडीत उरलें. देवाचें उतार हें. देवाची बडोबकार. तुझो हात पुसून सर्वेस्परा, तूं आमकां धादोशी करता. तुझो हात पुसो सर्वेस्परा, तूं आमकां धादोशी करता. सर्वेस्परा, तुवें रचलाय तें सगळें, तुजी स्तुती गातलें. तुजे भक्त तुका दिनवासतले. तुजे रासवडकेची महिमा वाखणतले. आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते वाडतले. तुझो हात पुसो सर्वेस्परा, तूं आमकां धादोशी करता. सर्व रत्नाचे दोळे तुजेर आसात, आनी तूं वेळा वेळार तांचो ग्रास दिता. तुजो हात तूं उदारपणी उसोवन धरताय, आनी सगळ्या रत्नांक धादोशी करताय. तुझो हात पुसो सर्वेस्परा, तूं आमकां धादोशी करता. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो नितीवंत. सर्व आपल्या कन्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. तुझो हात पुसो सर्वेस्परा, तूं आमकां धादोशी करता. तुझो हात पुसो सर्वेस्परा, तूं आमकां धादोशी करता. सांब पावलून एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, त्या पासून सुम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक हौस जाल्ली जावं. सदांच लानवीक बोळ्ळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्रत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान एकामेकांतय समाधानेन जिवन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो करा, तशें एकच पवित्रत्म्या वरवीं तुमी सकट एकच कूड जातल्यात. तुमकां सुमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार
एकच पोईस्नान एकच देव तो एकलोसो समेस्तसो बाप सक्टम प्रास तो वर्तो तो सर्व मुखांत वावुरता आनी समेस्तान ते जियेता. देवाचें उतर हें. उभी राहा. परजेची पेट करूंक आयला. ओडींका आदी आमचे मोदेव उठला. देव आपले परजेची पेट करूंक आयला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. बसलेल्यांक जेजून जाय तितलें वांटलें. ह्या नंतर जेजू गालिलियाचो सरोवर उतरून पेलेथडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं अशर्यां ताणीं पळयलीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणास अशी येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे. फिलिपाक पारकुंचे खातीर ताणें अशें म्हणलें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयल्याच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकट जाणांक इल्लें म्हणल्यारय 200 देनारांचे उंडे पावशे नात. चवळ ताचे शिसा भितरलो आनेकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 माशल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पुरो. जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादल्या मनीस सुमार 5000 आसले. तरी तांकां सकटांक बसूंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी माशल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. तांचें पोट भर जेवून जातच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुराय एकठांय करा, कांयच पाड करचें नाका. खावन जातच 5 जव्या उंड्याचे उरलेले कुडके ताणें एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें हें आश्चर्य पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवंचो आसा तो प्रवादी होच जायजे. हातूं दुबावच ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवंचेर आसा म्हणून जेजू कळलेलेंच तो एकलोच पळोवन परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 2010 इस्वेंत बॉम्बे सेमिनारींत सोशल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द चर्च म्हणली एक सेमिनार दवरिल्ली. आनी ह्या सेमिनाराक सिरिल डायगो म्हणल्यार एकलो तरणाटो आयिल्लो. तो सिरिल डायगो बी काम केलो तरणाटो, वेस्ट बेंगाल असो.
ट्रेनर ताणें 100 दिसाचे पयण करून तो बॉम्बे सेमिनारींत ही सेमिनार अटेंड करच्या खातीर आयिल्लो आनी ताका थोड्यांनी विचारलें सिरिल डायगो 100 दीस थंय हांगा पयण करून ही सेमिनार अटेंड करची गरज तुका कितें आसली आनी ह्या वेळार ताणें दिल्ली जाप ही जावन आसा हांव 7व्या क्लासींत आसतना म्हाका क्रिकेट खेळ म्हळ्यार भोव मोगासो आनी खंय सकडी क्रिकेट बॉल दिसता म्हणल्यार बरें हांव पळयतालो एक दीस सांजेची इस्कॉल सोडून येता आसतना पावस येतालो मार्गार एक क्रिकेट बॉल बरो दिसलो म्हाका आनी तो त्या पावसाक चिके चिके वळो वळो म्हणल्यार मुखार वेतालो हांव धांवी गेलो हांवें तो बॉल म्हज्या हातान धरलो तितलें मात्र म्हाका कळीत आसा मागीर म्हाका मौत येताना हांव आस्पत्रेच्या आयसीयूंत आसलो कित्याक म्हाका म्हज्या दोळ्यांक दिसलो तो क्रिकेट बॉल न्ही तो एक बॉम्ब जावन आसलो आनी तो हांवें हातान धरतना तो फुटलो आनी त्या देखून म्हज्या हाताची 3 बोटां म्हज्या पांयाची 2 बोटां संपूर्ण तरान कुडके जाल्ले आसात पूण देवान म्हाका राखला देवान म्हाका सांबाळला आनी देवान म्हाका जिवीत दिल्लें तें जिवान दवरला ह्या खातीर देवाक आर्गां दिवच्या खातीर देवान केलें चड बरेंपण वाखणच्या खातीर हांव 100 दीस पयण करून ह्या सेमिनाराक आयलां आनी म्हाका जाल्लें बरेंपण आनी ह्या सेमिनारांत कितें हांव घेता तें सगळें हांव देवाक समर्पीत करता वेतालो आनी म्हज्या भाव भावंडांक तें हांव सांगतालो आनी प्रसार करतालो म्हणा लागलो एक सिरिल डायगो आपणान देवान केल्लें सर बरेंपण वाखणटा आनी देवाक आर्गां दिता प्रवादी एलिशा वापर पायतना प्रवाद तो करतालो तेव्हा असो मनीस जावन आसलो आनी ह्या वेळार ताका इल्ली काणीक दुकोळ पडिल्ल्या गिलगातांत तो धाडटा आनी तो त्या मनशाक आपण म्हणटा वच आनी त्या भुरग्यांक दी तांकां भूक लागल्या तांकां कांयच ना आनी ह्या वेळार तो म्हणटा 20 हे उंडे हांव कितें करूं आनी बकऱ्यो हांव कितें करूं थोडे उंडे 20 बकऱ्यो आनी थोडी कणसां हें घेवन हांव कितें करूं म्हूण विचारतना एलिशा प्रवादी म्हणटा वच आनी ती देव आसा देवाची आशिर्वाद पडल्यार कितेंच उणें जावचें ना आनी तो वेता मोगाचें न्हू थंय आसलेल्या शंबर लोकांक 20 बकऱ्यो तो वांटा आनी दादोशी ते खावन जेवतात देवाक आर्गां दिता आसतना देव सगळें आमकां दिता आयच्या वांजेलान आमी पळयलें जाल्यार सीस दुबाव उसार लागले केदाळे पळयल्यार सिसाचो दुबाव कित्याक मनीस जाल्यार आमी तडफडी दुबाव तुजी येता त्या देखून बरेंपण जावचें रावता पूण जेजू सोडून सोडिना जेजू म्हणटा आनी कितें आसा खंय कितें करचें अशें तांचे वयर सावालां घालता आसतना पेत्रुसो भाव आंद्रे म्हणटा त्या एका भुरग्या कडेन आसात 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आनी तो म्हणटा ते घेवन येयात पळय एका ल्हान भुरग्याचें बरें मन कितलें पुरो बरें करूंक शकलें ताचो सहकार एका दोळा ताणें तो सहकार दिनातलो जाल्यार हांव तुमकां हे उंडे दिना म्हणलें जाल्यार थंय अजाप जातें नातलें हो भुरगो आपणा ते आसले 5 उंडे आनी 2 मासल्यो संपतरान सिसांच्या हातान दिता आनी सीस ते काणकोण येतात देवाक आर्गां दिता आसतना बापाच्या वर त्या महिमेन थंय आसलेल्या सगळ्या लोकांक तो वांटता आनी जाय ते उरता आनी आमी पळयता मोगाचें न्हू देवान आशिर्वाद घालता आसतना कितलें तें उणें आसल्यार वर्त्या मापान भरती जावंक साध्य जाता हें आमी समजून घेवचें जायते फुडें आमी आयकता वांजेल आयकता आनी तितल्याच सण सोडटा कित्याक तें आमी लक्ती करूंक जाय आमीच हे मुखार सोन पळयलें जाल्यार आमीच आराम केलें कापुजीन अन्ना अभियान आमी चिंतले हे काळार आमी आराम करतना आमीच म्हणलें आसा कापुजीन प्रार्थने केदाळा म्हणसर आमकां कोणी दान दिता त्या दाळा म्हणसर आमी चलोन व्हरया मागीर आमच्यान जावचें ना मोगाचें न्हू लगभग 1.5 वर्स आमी चलोन व्हरता आनीक 1.5 वर्स चलोन व्हरच्याक आमकां जायते कुमक दिल्ले आसा पळया आमी बरें करता आसतना मोगाचें न्हू अन्नदान हे श्रेष्ठ दान म्हणटात त्या खातीर आमी चिंतूंक पुरो हांव थोडे पयशे दिता आसतना कितल्या जाणां उपेग जावं पुरो कितल्या जाणांक म्हण पळय नाका तुज्या काळजाचें बरें मन पळय जेजून ताचे कडेन कितले उणें आसात म्हण पळोवं ना तो म्हणा लागलो कितें ताचे कडेन आसा तें हाडणें आतां दिलें ताणें ताच्या ल्हान नेण्ट्या काळजाच्या उदारपणा देखून वर्तें अजाप जालें आज तुमच्या बऱ्या मना देखून तुमी थोडो सॅक्रिफायस करना हेरांक हांवें बरें दी जाय हेरांक काण दी जाय म्हणल्यार तुमच्या एकच एक
बऱ्या मना देखून आज कितलेशीं जाणां आमी जेवण हांगा वेता रेतेर जाल्या उपरांत जेवता तशेंच खापुजीन मानना म्हणलें तें अभियान जायत्या जाणांक वरवीं दिवचें पयले सुरवेर आमी कितलेशा जाणांक दिली आतां स्ट्रीम लायन करून जायत्या गरजेवंतांक ती पावीत केल्या आनी अशें आसता मोगाचें न्हू वर्तें कार्य तें आमी पयस वचचें म्हणना 2000 वर्सां आदी वचचें म्हणना आज ते देवान आमकां दिल्या चड बरेपणें वाखाणून ताका आर्गां दिता आसतना आर्गां पाठोवन आमी तें सेवता आसतना जायतें बरेंपण थंय जाता देवाक आमी आर्गां दिता आसतना तो हर एक आमकां पाव करता त्या प्रमाणे आमचें जिवन बऱ्या तरान आमी जियोंक प्रयत्न करया आज वरवीं खाण थोड्या जाणांक चड जालां जावंक पुरो तें विभाड करिनासतना बऱ्या तरान आमी सांबाळया कोणा सकडी कितें आमकां दिवंक जाता त्या प्रमाणे उदार मनाचें दान आमी दिता आसतना देवाच्या वर्त्या भागीदारपणांत आमी वांटेली जाता देवाच्या वर्तें कार्य आर्गां दिता आसतना बरो नमतो जमावपाचें हांगा जाता आसतना आमी देवा सांगात आमचें मिसांव वांटून घेता प्रायसो मलगाड्यांचो दीस म्हूण आमी सांगता हो दीस आमी नामे अर्थ आसा मोगाचें न्हू जायतीं जाणां म्हणटात आज म्हजी मालगाडी आसल्या देखून हांव ह्या बऱ्या स्थितीक पावलां आज म्हज्या मालगाड्यांच्या देखी देखून मालगाड्यांच्या भावार्था देखून म्हज्या आवय बापायन म्हाका बरें करना पोसोन तो भावार्थ दिल्ल्या देखून आज बऱ्या तरान हांव जियोंक पावलां म्हजो भावार्थ दंडोळो ना म्हजी जिणी विभाड जावना म्हणटात जाल्यार थोडे पटी आमी पळोवंक आमकां मेळटा आवय बापायक कितल्या तरान कीळ करना तांकां भायर घालना तांची कांयच जतन घेनातले थोडे आसात हांच्या खातीर आमी मागोवंक जाय मोगाचें न्हू सकळी जावंक जाय एका वेळा आज आमी तांकां त्या स्थितीर पळयलें फाल्यां तुजी स्थिती तीच जातली कित्याक म्हळ्यार एक पटी एकलो बापूय आपल्या पुताक बरें करून ताणें सांबाळिल्लें तो प्राय जाता आसतना बापायन तो मेळ्ळें करता म्हणून ताका एक पुतान तो बापूय मेळ्ळें करता म्हणून पुतान ताका एक प्लेट सपरेट दवरली खंय एक दीस नातवान ती पळयली आनी आपल्या डॅडी कडेन ताणें विचारलें डॅडी ही कोणाक ही प्लेट ताका ताणें म्हळें ही तुज्या आबाक तुजो आब पुरो मेळ्ळें करता त्या देखून ताका एक सपरेट प्लेट आब सरलो म्हण जालें ताचे उपरांत ना तूं दवोन आयलो आनी ती प्लेट विंचून भितर व्हरतना बाबा डॅडीन विचारलें खंय कोणाक व्हरताय ती तुका ती नॅक्स्ट कोणाक तुज्या बापायक तुवें ती प्लेट दवरली जाल्यार आनी मुखार ती कोण यूज करतलो आनी तूं म्हातारो जाताय तुका यूज करता मोगाच्या भावान आनी भयणां जायते फुडें आमी चिंता सगळें बरें आसा म्हणून आनी आमच्या मालगाड्यांक आमी कीळ करता ना बऱ्या तरान कितलें बऱ्या तरान सांबाळूंक जाता एक बरी विजीट एक बरें उलोवणें तांकां जिवंत आसतना कितें जाय कितें त्या प्रमाणे आमी सांबाळूंक आमच्या तांकी बरमें आमी तांचे सांगाता आसूंक जाय अखेर करचे पयलें ओत्तू वांजेलेका ह्या जागान एक दीस वाचुल्लो आनी उपरांत सरमाव दिता ताणें म्हळें खंय 5000 उंडे 5 जाणांक कशें वांटचें इल्लें कन्फ्युजन जालें ताका 5000 उंडे 5 जाणांक कशें वांटचें लोकांनी चिंतलें काय हें खंय जावन येयलें काय 5000 उंडे आनी चिंतूंक पडलें फादराबाग मीस जाल्ले उपरांत अरे रे हांवें एक मिस्टेक केली न्ही 5000 उंडे 5000 जाणां म्हणचे बदला 5000 उंडे 5 जाणांक कशें वांटचें म्हूण चिंतलें न्ही आनी नॅक्स्ट संडे हांवें सारकें घरगालीचें म्हणून नॅक्स्ट संडे तो गॉस्पल नातलो वांजेल नातलो जाल्यार पाद्राबान तांकां विचारलें खंय 5000 जाणांक 5 उंडे आनी 2 मासले कशें वांटचे आनी ह्या वेळार फाटल्यान रावलो एकलो म्हणा लागलो खंय फादर पोर 5000 मस्त उरल्यात न्ही ते वांट्या म्हणा लागलो खंय मगे छबान आनी भयणीन देवाचें अजापां वर्त्या तरान जाता आसतना अपुरबाय तरान देव आमकां दिता तें बरेंपण आमी घेवया आमच्या जिवनांत सुभद्र तरान जियोंक देवान दिली बुन्याद जावन आसा भावार्थ त्या भावार्थांत देवाक आर्गां दिवया देवाचो उपकार बावड्या सरासरी देवा सांगात एक जावन जियोंक आमी सगळे प्रयत्न करया ते दळा कृपेन देव आमकां बरतलो आमेन सगळे आमी उबे रावया मोगाचें न्हू आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवात उसारुया एकच देवाक सतमंता सर पददार बापतो सर्गा आनी प्रितुमेसो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमिया जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलो पूत तो सर काळा आदी बापातान जल्मला देवतान देव उजवाडतान उजवाड
खऱ्या देवतान उपसलो कोरो देव तो देवतान जल्मला ताका रचोंक ना बापाच्या सैम बसो ताचेर सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा बसोत आनी आमच्या सोडून बसोत सर्गार तावन तो देवलो आणि पवित्र अहंकार मरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पांच पेल ताका कुर्सा मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जवान जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिवांची आनी बेल्यांची मनसूब करूं वैभवान तो परतून येतालो आनी ताचे शेवट आसचो ना आनी पवित्र सत्मानता ईश्वर आनी दिवदातार तो बापा आनी पुता जावन निजबाला बापा आनी पुता बारून ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवादा वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्म देव सभेक सत्मानता पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण आनी मरणाच्या पुन्हा जिवंतपणाक कृष्णाच्या जिविताक विश्वासान रावता आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो आमचो बाबार्थ आमकां म्हणटा जें कितें तुज्या देवाच्या खुशे प्रकार तूं मागताय तें तुका खंडीत जावं मेळटलें त्याच त्या बाबार्थान आमची प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरुया. मोगाळा बापा सगळे पोय सभेक सर तिच्या मुखेल्या तशेंच सांद्या सवे तुका समर्पण दिता. तुज्या पुता जिजूच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे जाल्ले निमती पवित्रत्म्याच्या प्रेरणाकाल सदांच एकवटान जिवोंक बवार्थ उसारूंक आनी जियोंक सोमेस्तांक धैर्य आनी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मागणे आयक. आमच्या देशाच्या तशेंच समाजाच्या सोमेस्त फुडाऱ्यांनी तुका वळखून एकामेकांतय माया मोगान आनी एकवटान जियोंक आनी तशें तुजें राज्य ह्या संवसारी बांदून हाडोवंक आनी तुका महिमा दिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी युवाजनांनी आनी सर सांद्यांनी एकामेका समजून सडधड करून समाधानान जियोंक आनी स्वार्थ राग मोसर हागे झगडी आनी पारीकपण पयस करूंक आमकां सोमेस्तांक आदार आनी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. विविध गांवांनी झज आनीत शोषण कश्ट दगदोनी पिडेशिडेक ओळख जाल्ल्या सोमेस्तांक तुका समर्पित हांव. अरेकल्यांनी तुका तुजेर दिश्ट घालून धैर्यान आनी बवडतान जियोंक तूं तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बवारी आजार जाल्ल्या आमा सुमेस्तांनी आमच्या बवडतान गट जावन सदांच आमचो बवट उसारून तो जियोंक आनी अशें तुजें राज बांदून हाडोवंक आनी तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. हांगा जमल्ल्या सर आमच्या मालगाड्या पासत आमी मागया प्रत्येक तर आमच्या कुटुंबांनी आसलेल्या मालगाड्या पासत आमी मागया. थोड्यांक येवंक जावना थोड्यांची भलायकी बरी ना थोड्यांची भलायकी आनी बरी आसा देवान राखला आनी बसला त्या खातीर देवाक आर्गां दिता आसतना देवा कडेन आमी म्हाका चिंतलेंच तांचे उतर प्राय तांकां सांबाळ तांकां आदार दी सृश्टीकायेन जायते तांचे कश्ट आसल्यारय ते सुसून व्हरूंक जाय जाल्यार कृपा दी आनी आमी समेस्तां थंय वतो माय मोग सदां सूप जावच्याक आमची काळजां मना एक कर म्हण आमी मागया. जोची येता आनी राजवट चलयता आयज सस्नाच्या सस्नाक आमेन. तुझे उजरी आयल्या बापा काणी गोगेवो नेशानी मोगाची त्यो भक्तीन हाडून मोगान तुका अर्पून आयल्या सर्वा मेळो चाराय कुशी ताबून घेवो. चा बापा हे सर तुका ओपुनिता हाता तुझ्या अपनी कांटे लीत आमकां मेळच्या जिवे अत्याक आमच्या आमच्या ओपुनिता हाता तुझ्या उत्पी
मान हे इतर आमका मेलच्या जीवी अत्याग आमच्या उडवाय उडसट्टा जेवण सोम्याचे जेवण उर्तेशी सांसोवे अमृत केले आताय सेवताव सोम्याचे ते जेवण मोगाचे आमच्या ख्रिस्ती एकवटाचे आमच्या बापा हे तुका ओपून येता हातान तुझ्या उत्मी कांते इतर आमका मेलच्या जीवी अत्याकांक्षा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वप्रदाता देवा बापा मानताच असलें जा म्हणो मागात हे तुमच्या तंतें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्या पवित्रच्या अगवा सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा ह्या बेट्याने धरी ह्या भुरग्यांक तुज्या आलतारी समज समर्पिता आम्हा सर्वांक नितळ निर्मळ काणीक जावन अपुरबायचें जिबीत जियोंक आनी जोडोंक आमकां शिकय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्परातय उबरता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया यश आमी करूंक पावो सर्वेस्परास पवित्र बापा सर्वपद आणि सष्णाच्या देवा सर कल्याण सत आमी तुका देन वासोम फावो हो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्याचो तुज्या नान सबदरे मनशा कुळाचें रचन करता आसतना तुज्या मोगा खातीर सगळो तुज्या पुता तुवें संवसारांत धाडलोय ताणें आमच्या खातीर थंय कश्ट मरण सोसून ताजो व्हरतो मोग आमच्या खातीर पाठयलो त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदळभर निरंतर गायता तुजे मुखार सरगाडी संसार बोला तुझ्या बाबा ओम सगी तुकाच ओम सगी तुकाच सर्वेच बोराचे नावे एका ताकाच ओम सगी तुकाच ओम सगी तुकाच बापा गरज तो पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्याच्या क्रिस्तची कूड आणि रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परिचवण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सश्टी करचे रगत पातकांचे वखसण मेळच्या तुमच्या बसत आनी सुमेस मनशा बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात
Bavarta sagot pargatuya. Sumyan Jesu tujhe maran ame samaran tujhe punar jivan ho ame pargata tuja yena samya Jesu बापा जे क्षमानासने पण आजीवनपणा समय भक्तीपणे उगडास करता हांव आणि हो जिविता जोड आणि सोडून कास तुका समर्पित हांव तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका हातीन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत जाल्यार आमी समेस्तां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचे उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोडी बापा आणि सगळ्या याजकी बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांच्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुकम्मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाता, बागेवन जुझ्या तुज्या पती सांगाता, बागेवन धर्मदुता आनी बागेवन आशिसूच्यो सांग फ्रांसीस सांग क्लारा आनी सर काळें तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगाता त्याचे जो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वांना आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्यान आमचो मोग केला आणि आमचे ताणें वर्ती दाया दाखयल्या आणि त्या खातीर ताणें आमकां शिकयलें तें प्रार्थना भक्तीन सांगत आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्या पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितांत सवस्क आमकां दी. सर्गींच्या बागेन आमच्या सोडोंदार जेजू क्रिस्त जेणे बरोशानात तेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकदांतली वाठय. कितार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमन दामणे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोठान सांबाळ. तुजे ताणें राजवट चलयता सश्टाच्या सश्टाक. आमेन. म्हजी शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो. मोग सोण एक कोटसो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाची शे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ओ मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो पळय आमचो स्वामी वर्तदारान आपल्या बापाक आर्गां दिवन अजपाची अजपान ताणें केल्ली आमकांय त्याच वर्त अजपांनी तो वांटेली करता. अर्गां दिव्यांतच उपकार बावड्या अशें जेवणाक पेलेले आमी सर सुभागी पूण तुजे कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
오자 소면 이동 오자 드냐 ը냐 오자 소면 라스트 끝 오자 드냐 이동 오자 소면 आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक आर्गांदी आनी ताचे उपकार कधीच विसरा नाका. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पोतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उगडासा उतरावर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचेर सश्नाचें जिवीत आमकां मेळशें कर म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि सरपद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. बोवा परबायतरान देवाक आर्गां दिवन आमचें जिणें देवाक समर्पीत करून मलगाड्यांक व्हरतो गांवरावान लेखूंक वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा.
शांतीन तुझे शुभ वार्ता प्रसारू सौम्या हावेता वाटेन तुझे सोलोंग आदादी तू सौम्या सौम्या हाव मागता सौम्या हाव मागता शांतीन तुझे शुभ वार्ता प्रसारू सौम्या हावेता वाटेन तुझे सोलोंग आदादी तू सौम्या सौम्या हावेता सौम्या हाव मागता ओढा आनंदास तुझ्या समर्पिता सर्व कष्टा संकष्टांचा तो मोसोनी सोडवून मोवी सप्ताच्या भुसवाडन सोलो तो आदर विघ्ना आणवारा सौम्या दयेन देवा शांतीन तुझे शुभ वार्ता प्रसारू सौम्या हावेता वाटेन तुझे सोलोंग आदर दी तू सौम्या सौम्या हावेता सौम्या हावेता अर्घा स्तुती महिमा तुका बापा सर्गीच्या सलय राजवट क्रिस्ताराया काळजानी आमच्या पाटय भुसवाट लावडय अंतर ये पवित्रत्या लाभ शांती समाधान सस्ता सस्ता शांतीन तुझे शुभ वार्ता प्रसारू वाटेन तुझे सोलोंग आधार दी तू सौम्या सौम्या हावेता सौम्या हाव मागता मोगळ पुता सोवे मर्या आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमच्या दिसपणांतले बापाचे आणि पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे